जेजूच्या काळजाक बारीकपणाचे विधान. ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, ये भोव मोगाळा आनी मानफाव जाल्ल्या काळजा, हांव तुका समर्पिता म्हजो आत्मो, म्हजें काळीज, म्हजी कूड, म्हाका सगळोच कांयच बाकी दवरिनासतना तुका समर्पिता. म्हजें म्हणलें कितें आसा गी, कितें म्हाका मोगाचें गी आनी कितें हांव जावन आसा गी, तें सर हांव तुका समर्पिता. हांव तुका समर्पिता म्हज्या मोगाच्यांक आनी म्हज्या दुस्मानांक. हांव तुका समर्पिता म्हजें घरदर आनी ह्या संवसारांत कितें सकट म्हजें म्हणलें आसा गी, तें सर हांव तुका समर्पिता. तें सर देवान म्हाका दिल्लें. फकत म्हजी पातका शिवाय हेर खंयचेंच म्हजें म्हणलें ह्या संवसारांत ना म्हूण हांव ओंपतां. सर लोकांची काळजां तुका वळखून दीत आनी मान करून दीत म्हूण हांव आशेतां. सगळे म्हजे जिणयेंत तुजें नांव हेरांक कळोवंक प्रयत्न करतलो म्हूण तुका भास दितां. मोगाळा जेजूच्या काळजा, काणगे म्हजें काळीज आनी तूं तें परिवर्तन कर, नितळ कर. तुका आराधन करूंक फावो जावचे बरी तूं तें कर. खालतें कर, बोळें कर, सोंसणीक कर, पातणीचें कर. तुज्या काळजा बरी उद्दार कर. तांतू तुज्या मोगाचो उजो पेटोसो कर. तुज्या काळजा भितर तूं तें लिपय आनी तुजें तोंड म्हाका वेगळो सरूंक बिलकूल निर्मी नाका. आमेन.